बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाची सेवक म्हूण दाखयता. कोश्टां दुखींनी, अडचणींनी, हाल उपद्र्यांनी आमचे जेरबोन मारले तेन्ना, आमकां बोणकोणींनी घाले तेन्ना, आमचेर कोलपले तेन्ना, तशेंच वावरा कोश्टा मदें वो जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडले तेन्ना आमी थीर रावल्या. साद्या मनान, जाणवायेन, मातमेपणान, बोलेपणान, पवित्र जिणेन, अस्सल मोगान, सत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनी हातांनी प्रमाणीकपणाची हातयारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेआब्रू आनी आब्रू ही आमची गोट. आमी सत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी कशे आनी सगळीं आमकां वळखतात आसतनाय आमी अनवळखी कशे धरल्यात. तशेंच मरणांक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यात, बडयल्यात, तरी आमचेर मरणाचें फर्मण पडूंक ना. दुखी बरीत, तरूय आमी सदांच संतोश बरीत. गरीब, तरी जायत्यांक गिरेस्त करता. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां धरल्यात, तरूय आमचे लागीं सगळें आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे बोट उपकार. आमचो जबाब जातलो, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलो, फोंडांतलो देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भुगतानो ताका स्तोत्रां गायात, तो पवित म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किन्ना भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीत भर तोखता. जरी रात काडली दुकां गळोवन, तरी फांत्या पारार संतोशान उल्लासता. जबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर. म्हाका पाव सर्वेस्परा, दुकांत रोडण्यांत काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठता नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाली. जबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पुरजोडायलें. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशा ताय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सोबेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाय सरशी तांच्या आनी ओन भावटाच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय
ते तुमकां ते घडयेर कळीत जातले. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले, पूण धुवो आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच थारोन जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. शेवटाक पासून थीर रावत तोच तारण जोडटलो. मॅथ्यू 10:22. नियाळाक आदार. आयज पवित्र सभा बागिवोन गोन्सालो गार्सिया हाची परब समोरता. तो आमच्या भारताचो पयलो सांत. आपले शिकप करून तो वावर करूंक जपान देशांत आसतना फ्रांसिस्कान मिसावांचे संस्थेंत भितर सरता. एक देव संदेशकार कसो वावुरतना आपले बरे विघ्नुकेक लागून तो जायत्यांची मनां जेजूशी ओडून हाडटा. ताचो बरो वावर पळोवन दुसऱ्या धर्माचे मनीस ताचे खोटो आरोप घालतात. ताका आनी ताच्या फ्रांसिस्कान मिसावांच्या सांगात्यांक राजा मरणाचें फर्मोण मारता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची शिकवण पाळटल्यांक वो वेव्हारांत घालतल्यांक तांच्याच गोच्यांची तशेंच भायल्या मनशाची निर्दुकाय, नाकारणी आनी धुमाडो सोसूंक पडटलो. जिवीत सोंपें न्हय, पूण कठीण जातलें. ह्या स्वता बाराबर जेजू एक आस्वासन दिता की तपासणे वेळार आपल्या पाटलावदारांक एकसुरे सुटचो ना, पूण बापाचो परम आत्मो तांचे उदेशी उलयतलो. निमणी वोळ एक बरवंशाची बासावणी दिता की शेवटाक पासून जो थीर रावत तोच तारण जोडटलो. हें दाखोड करता जेजू पासत जो सोंसणीकायेन सोंसतलो आनी आपल्या कोश्टांत लेगून जेजूक विस्वासी रावतलो, ताकाच तारण मेळटलें. बागिवोन गोन्सालो आनी सगळ्या सांतांनी आपल्या जिवितांत हेंच केलें आनी आमकां देख दवरली. आसा तूं तयार तुज्या जिवितांत जेजूचो पाटलावदार कसो जियेतना धुमाडो सोसूंक? तर आयज आमचो धाराव जावन दी. मनशांक न्हय, पूण जेजूक मानवता तेंच करून जेजूचो पाटलावदार जावंक आमी वावरुया.